तेंगशेर पावल्या। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हाणें वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यां सयत बायणा दर्याचेर आशिल्ल्या गणेश विसर्जन स्थळाची संयुक्तपणान पळोवणी केली। विसर्जना वेळार दृश्टी लायफगार्ड लेगीत दवरतले। दर्यादेगेर विसर्जना वेळार जावपी कोयराचो विशय लेगीत तडीक लायतले। आमदारान पळोवणे वेळार सांगले, पळयात। व्हडलो सण आनी हो जेन्ना आमी सण सेलिब्रेट करतात जाल्यार सगळे जाण आख्खे भितरले आमचे आख्खे गोंयचे सगळे आमचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, कॅथलीक भाव सगळे जाण मेळोन हो सण आमचो सेलिब्रेट करता। आमी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवा स्पेशली आमचे बायणा बिचाचेर जेन्ना विसर्जन जाता तेन्ना सगळे लोक एकठांय जावन आख्खे वास्कोकार एकठांय जावन मुर्मागोचे लोक जावन हो विसर्जन करता आनी उमेदीन करता। थोडेशे जे इश्यूज असले तेजे लागून हांवें एक इन्स्पेक्शन घेतलेलें, जॉयंट इन्स्पेक्शन, कित्याक ह्या फावटी तो स्मूथ जावची। कित्याक आमचे दिसान वर्सान वर्स आमचे गणपती वाडत आसा मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी, स्पेशली आमचे सड्या, बोगदा भागान, बायणा भागान गणपती वाडत आसा आनी आतां आमकां दिसता हजार पयर वयर विसर्जनाक हांगा लोक येतले। सो तेजे लागून जे प्रिकॉशन घेवन येता ताका मुद्दाम हांवें आमचे SDM जो आमचो मुर्मा गोवाचो SDM आसा प्रतीक करमली ताका हांवें हांगा आपयलो, कित्याक फक्त लॉ एंड ऑर्डराचेर इश्यू जावचो न्हू म्हणून। तशेंच आमचे मामलेदार आसा, चीफ ऑफिसर आमचो MMCचो ताका आपयले, आमचे PI हरबर पुलीस स्टेशनाचो जो PI आसा आमचो ताका आपयले, ट्रॅफिक PI तांकांय हांवें आपयले हांगा। आमचे स्पेशली गेमन इंडियाचे जे हांगा काम चल्लां तेंची आख्खी टीम आपयली। तशें आमी डिस्ट्रिक्टचे जे लायफगार्ड आसा जे पळयता पळय तांकां आपयले। म्हणजे सगळे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा पळय सगळे डिपार्टमेंटाक घेवन हें इन्स्पेक्शन केलेलें आसा आनी तांकां तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा आनी थोडीशी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लेली आसा अशें जावचें म्हणून। मेन म्हणटा ती आमकां हांगा जी लायटीक लागून इश्यू जाता, कित्याक फ्लायओवर येयल्या कारणान लायटीचो जो फोकस आसा तो कमी पडटा, सो तेजे लागून लायटींग बरें जावचें फोकस तेजे लागून मेन आमचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आमचो हांगालो AE आसा ताका आफोवन तेजी आख्खी टीम येयलेली आसा, तेंच्यांनी सगळे कमिटमेंट दिल्ली आसा की लायटीचे फोकस जातले बरे भशेन। आनी सगळ्यांक जो मेजर इश्यू आसलो तो आमकां म्हणल्यार तो हांगा रोड, आमचो रवींद्र भवन तो हांगा येतलो विसर्जनाक, रोड सारको ना, तो रोड ऑफ आनी जेन्ना आमी गाडयो लोक विसर्जनाक येतले घेवन जाल्यार तेन्ना मातसो प्रॉब्लम। सो तेज्या लागून गेमन इंडियान म्हाका एश्युअर केलें आसा तो रोड आसा तो क्लियर करून दितलो आनी सारको फ्लॅट करून दितलो म्हणून। तेच प्रमाणे बाकीचे जे इश्यूज असले ते सगळे सॉर्ट आउट जाल्लेले आसा। आमचे डिस्ट्रिक्टचे जे लोक आसा ते आपले हांगा व्हेकल दवरतले, स्टाफ वाडयतलो, सो लायफगार्ड वाडयतले, हे सगळे आमकां सांगलेले आसा आनी त्या प्रमाणे इन्स्ट्रक्शन केलें। सगळ्यांक मेजर इश्यू म्हणटा तो तूं जाणा विसर्जन विसर्जन जेन्ना करता तेन्ना थोडीशी आमची जी आयडल ती फुलां दर्यांसून ती हेचे तडीक येता, अगरबत्तीचे पुडे बाकीचे अशे खुबसो थंयसर हे जावपाक लागता, कचरो जावपाक लागता। सो तेज्या लागून हांवें एक टीम रेडी केलेली आसा आमचे मुर्मागोवाचे, ते भुरगे म्हाज्या बरोबर आसा सगळे जाण, ते ह्याच वॉर्डाचे, वॉर्ड नंबर आमचे 8चे, वॉर्ड नंबर 9चे, वॉर्ड नंबर 7चे, सो सगळी आख्खी एक टीम जाल्या, एक 50 भुरग्यांक रेडी केला आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आनी तेंच्यांनी स्वता एग्री जाल्ले आसा विलिंगली कितें आमी ते सगळे जितले हे आसा पळय ते सगळे क्लियर करतले म्हणून। आनी त्या प्रमाणे आमी इन्स्ट्रक्शन आमच्या COक दिल्लेलें आसा, तुमचे एक व्हेकल म्हाका जाय, जे व्हेकलीन ते घालून आमी खंय तरी गार्बेजीन उडोवप ना म्हणून सांगलां, कित्याक ती देवाची फुलां, कित्याक हांव पळयता म्हाका दूख लागता कितें ते काडटा आनी गार्बेजीन उडयतात। सो ही देवाची फुलां आसा, जे देवाची वस्तू आसा, जे लोक एक विश्वासान देवाक घालतात ते आनी ते गार्बेजीन। सो ताका हांवें सांगलां कितें आमी एक स्पॉट आयडेंटिफाय केला, थंयसर आमी होंकूल काडून ते भितर घालुया सगळे आनी ते पुरोवन घेवया, वयर माती घालुया। सो जो रिस्पेक्ट जो आमी इतलो विश्वास दवरता जे देवाचेर, ती जी फुलां अशी रस्त्यार पडची न्हू हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेतलो आनी म्हाजी जी टीम आसा आख्खी आमची बायणाची ती टीम घेतली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अशें तांकां सगळ्यांक हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा। जॉईंट मिटींग जाली आनी तुमी उपस्थित जाल्ले, जायते मुद्दे आसा म्हणजे रोड फ्रॉम रोड टू लायटींग, ताजेर तुमी कितें डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी कितें सांगू शकता? So today, as per the instructions of the Honorable MLA of Mormugao, Sri Sankalp sir, we had a joint meeting at Baina beach regarding Ganpati Visarjan after the Ganesh Chaturthi. Then there were issues like maintaining of law and order, then parking, illumination, and clearing of the road, collection of garbage, wherein the different officers of the department were present over here, and we have informed each official about the responsibility, and we will ensure that the event will take place smoothly and peacefully. Sir, any special guidelines with the various pandals in Mormugao Taluka because you are law and order and everything? CCTV cameras, baki ashe kida? We will call the joint meeting if necessary, and we will issue the instructions accordingly. खबरच आसा आनी 8 दिसान आमची चवथ आसा
आणि एक MLA बरें इनिशिएटीव घेतले की आर्टिस्ट पयलीं इन्स्पेक्शन दवरला म्हणून सो कितें जर कमी आसा ती आमी फुलफील करूंक शकता म्हणून आणि तुका खबरूच आसतली हे जे हांगा बायणा बिचाचेर आसा जे विसर्जन आसा ते मांगुराच्या पोतान सडा भोगता सगळे लोक येतात सो खुबशे क्रावड येता सो कोणाक इनकन्विनियन्स जावंक जायना म्हणून मुद्दाम इन्स्पेक्शन जाल्यार सगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक येयलेले सो सगळ्यांनी आपले कॉन्ट्रिब्युशन करता सांगले सगळं आपल्या भशेन सो मागता की ही चवथ बरी वचो सगळ्यां खातीर आणि सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृद्धा खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.